पळया सांग. ओके. थँक्यू. आयची रात खूप खूप आनंदाची रात आमकां सोमेस्तान, कित्याक जो सोडवणदार आमी आशेतेलां तो जल्मलो आयचे रात्री आनी ताचो जल्म आमी व्हडा दोपाच्यान आनी बाबार्थान समोर उरता. तो म्हटल्यार जेजू, देव. तो देवान आपल्या पुताक धाडलो आनी देवान आमचे मनशा सैम घेतले आनी ते भाशेन आमकां आख्ख्या मनीसकुलाक पवित्र आनी भाग्यवंत ताणें केली. ताच्या धर्मा प्रमाणे आमी आंकडी तिंकडी वाट साणून दिवची तो आमकां उलो मारता. काळोख साणून दिवचो आनी उजवाडान चलचो अशें तो आमकां म्हणटा, कित्याक जेजू क्रिस्त जावन आसा उजवाड. तो जल्मता एका गोरवांच्या गोट्यांत, कोणेच तांकां जागो दिवंक ना. मारिये ताची आवय कसले त्रास हिणें काडले. जुजे ताचो बापूय तसोच कश्टवता आनी देखूनच एक खावणेंत ताका जल्माक हाडलो ताणें. हें दाखयता देव कितलो ल्हान आनी कालतो जाता. कालतिकायेची देख, ल्हानविकायेची देख आमकां तो दिता आनी तो सरभोंवती आसा. मनजाती कडेन मागीर दुसऱ्या शेपर्ड्स आसले, गवंडी आसले, तांच्या वांगडा आसलो. ह्या किरकोळ मनशांक आनी ह्या सोयंबाक ताणें रचलेल्या तो इतलो एकवटलेलो आसा. देखून आमकां खूब आनंद भोगता आनी ताची कुशालकाय संतोश ह्या नातालांच्या समयार आमी सगल्यांक वांडटा. कोवीड मिसाची भेट जाता मोदयानीर आनी हे मिसाची भेट जातना आमी गायता, महिमा तुका देवा आनी शांती सगल्या मनशांक बऱ्या मनाच्या. म्हणटकूच तो जावन आसा शांतीचो कुंवर. ताणें शांती आमकां हाडल्या. तो आमकां बरी बुद्ध दिता आनी बऱ्या मार्गार आमकां तो घालता. देखून हो सोयग आमकां आमचें जिवीत नवसरावंक, आमचें जिवीत बदलूंक आनी नीत सांबाळूंक, माये मोगान आमी चलूंक, बोगसणें दिवंक, दया दिवंक तो आमकां उलो मारता. आनी ही ताची मेसेज, हो ताचो निरोप आयच्या दिसा आमकां सगल्यांक. तर हो सोयग हांव घेता तुमकां सगल्यांक. हांव दिवंक एक कुशाल बरीत नातालां, देव आशिर्वादान भरलेली नातालां. मॅरी अँड हॅप्पी क्रिसमस.